पुलीस म्हणटा ते ते जेली भितरय नाडपा लागले, तांकांय सस्पेंड करचे पडले. जेली भितर कितें जाय ते पावयतात, ताका जेल म्हणप काय तुगेले हॉटेल म्हणप अशी परिस्थिती आहा. सो हें कितें जॉयल बाब? ते कोलवाले कितें चल्लां ते रिसेंटली आय वॉच दीस ब्लॅक वॉरंट की हा जेलीचे भितर सगळे हें चलता. एकशें हें दिसतालें पूण म्हणजे लायक विचित्र दिसता, लायक इट वॉज नॉट टू रियलिस्टीक टू इट वॉज नॉट रिलेटिंग टू अस. ट्रूथ इज स्ट्रेंजर दॅन फिक्शन म्हणटा. या हय तशें हांगा कोलवाले पयला परत येस एक्झॅक्टली वॉट इज शोन मच स्ट्रेंजर दॅन फिक्शन जाला. and the fact is that at the this DYSP who has been suspended, he's got a track record of this kind of practices. आणि आमी तरी आसतना तो परतून थिंगा आनी परतून करता. If you see the track record, he has got a similar incident where he is involved or charged of such a case. पूण अनफॉर्च्युनेटली नाका जाल्ल्यो घडामोडी हिंगा भितर पार्टीज जाल्ल्यो आसा, भंग पार्टी जाल्ल्यो आसा, अल्कोहोल पार्टीज जाल्ल्यो आसा, नॅर्कोटिक्स भितर पळयल्ली आसा. आय डोंट नो वेर कोलवाले इज हेडेड. आय एम कितें म्हणून पांडुरंग बाब तो बोर्ड चेंज करपाचो, कोलवाळे हॉटेल्स अँड रिसॉर्ट्स बी म्हणून. जेलीन ही सिंडिकेट चलप आनी ह्यो गोश्टी जावप हे नवें न्ही म्हाका दिसता. कारण आमी खंयच्या प्रमाणात चलता हें कारपोट बेपारी आनी तो कारपोटकर म्हाका दिसता ते क्लासीस आशिल्ले आनी ती मर्डर केस ती जेलीनूच जाल्या. आनी थंय ते नायजेरियन वर्सेस गोवन हे इनमेट्स ते चालू आसता तेंचे ड्रग्स, फोन डिपॉझीट करप, फोन घेवप, रिकवर करप चालू आसता त्या जेलीन. आतां ते कशें जाग्यार घालप हे सरकारान खरें म्हळ्यार तेचेर विचार करपाक जाय. पूण इन्सिडंट थंयसरले रावंक ना. दर वर्सा किमान 7-8 फावटी फोन रिकवर थंयसरले जाता. शेकड्यांनी फोन त्या इनमेट्सा कडल्यान रिकवर करतात. ड्रग्स वेगवेगळ्या तरेचे ड्रग्स धरतात, फायट्स जाता भितर, झगडी जातात भितर, स्ट्रायक जातात भितर, हे चालू आसता भितर. हे नवें कांय ना भितर. प्रॉब्लेम हो की जेलीचे लोक हय प्रश्न हो की जाणी आडावपा जाय फॅसिलिटेट करपा लागले. हे लोक हे करपा लागले तांकां की सपोर्ट करपा लागले असल्या कामाक. ही गंभीर गजाल. तुवें जे वदळचे कशें सांगलें की पुलीस बरे भरती जावपाक जाय म्हणून. अशें म्हणटात की 3 ते 4 मदलो एक कोण तरी क्रिमिनल मायंडेड आसता सायकोलॉजिकली अशें म्हणून. पूण तसो पुलीस जावपा जायना. आसूं शकता. आमची मदीं असल्या कोता येता. जर 9,000 पुलीस जावपा लागलो, जर 9,000 प्रमोद 9,000 जाणांचो व्हडलो इतलो व्हडलो जर फोर्स आसत पुलीस फोर्स, हय जाल्यार तेतूंतलो असले कोण तरी कोण ना कोण सांपडटले आनी सांपडटात कितलेशेच आसा. हय कितलेशेच पुलिसांनी टोपयो घातलेले प्रकरणां आसात. 1 आनी 2 न्ही. जॉब दिता म्हणून सुद्दां म्हाका दिसता एक 10-15 वर्सां पयलीं सावथांतलो एक मिनिस्टर आशिल्लो तेजो PSO सुद्दां कांय जाणांक जॉब दिता म्हणून फटयल्ले. सो हे चलता, चालूच आसा. आतां ते कशें कंट्रोल करप तूं म्हणटा अशें की म्हणजे कावन्सिलींग आनी तांकां ट्रेनींग परत एक 2-2, 3-3 वर्साच्या हितून एक परत तांकां ट्रेनींग दिवपाक जाय आनी कावन्सिलींग तेजें जावपाक तुका दिसता इतलें ताजें सामकें पांडुरंगान सामकें आतां NGO डायजस्ट जायना. स्कुला लेवलाचेर कावन्सिलींग भुरग्यांक मागीर टिचरांक मागीर पेरंटांक पर्यंत येयले. आज जर पुलिसेक जर कावन्सिलींग करचें म्हटलें जाल्यार कितें कावन्सिलींग दिवपाचें, क्रायम कसो करप न्ही हाचेर. सो पुलिसेक तुमी क्रिमिनल जावपाक जायनात, तुमी क्रायम करपाक जायनात हाजें कावन्सिलींग जर पुलिसेक दिवचें पडलें लेवलाचेर येवचें पडलें वायट परिस्थिती. वायट आनी परिस्थिती. कितें दिसता तुका जेलींतली प्रताप आयकतकीर? जॉयल बाबान जो वेब सिरीज हें केलो ब्लॅक वॉरंटाचो तितून सेम परिस्थिती दाखयल्ली. ती केन्ना 30 ते 35 वर्सां फाटली जेन्ना शोभराज बी ते जेलीनाथ. शोभराजो बरोचसो रोल आहा त्या प्रोग्रामा भितर. तितूंतल्यान ड्रग्स भितर व्हरपाक जाय जाल्यार बॉल वयल्यान कोण कंपाउंड हॉला वयल्यान तो मारतालो शेवटून आनी तो कोणाक दुसऱ्याक मेळ्ळो मागीर थंय वाद जाताले. हांगा हे स्वताच पुलीस आज तितलेंच बदलला. ते बॉल येना वयल्यान तो राखपी आहा तोच घेवन वयता भितर. ही परिस्थिती जाल्या. आनी ह्यो केसी आयजूच अशें जावना, खूब फाटीं सांपडले अशे जे सेक्युरिटी आसता ते जेन्ना ड्युटेक भायर म्हणजे घरा वयता परत रिटर्न येता तेन्ना ते सांपडला तेन्ना एक्शन जाल्या. पूण अशें ते कितले फावटी यो वच करता आसतले म्हणजे कितलेशे गजाली कितलेशे फावटी भितर पावता आसतले. भितर त्या मोबायल बी ते बाकीच्यो गजाली रिकवर जाता न्हू. सो हेका कशें हँडल करप म्हणजे जर जेंकां राखपाक दवरले तेच जर अशें करपाक लागले जाल्यार आनी कितें उरलां सिस्टम. करेक्ट. आनी मुगेलो दुसरो मुद्दो तो आसा जांची सस्पेन्शनां जातात ते जर परत 4-5 म्हयन्यान जर परत सर्विसेक आयले मागीर त्या सस्पेन्शनाक अर्थ कितें उरलो? तांकां टर्मिनेट करपाक जाय. त्यांची जॉब करपाची त्यांची पात्रता ना.
हे जॉब सेक्युरिटीचे म्हणजे सुरक्षा न्हू ती वेवस्था पोलीस आसत तो jailer आसत. फायनली कावन्सिलींग तांच्यांनी- पांडुरंग बाब डायरेक्ट टर्मिनेशनाचेर ना आयलो. म्हणटुकच सुदारतले न्ही हय. कावन्सिलींग प्रत्येक गजालीक आहा ट्रेनींग प्रत्येक गजालीक आहा एखादो सिनियर ऑफिसर जेन्ना IAS जाता ताका थंय वचून ट्रेनींग करची पडटा 6 म्हयन्यांची सो सगळ्यां कडेन आहा तें सो हांची कावन्सिलींग जावपाक जाय म्हटलेलें हांवें पूण अशें जेन्ना सापडटात न्ही तांकां आनी जबान दवरपाची गरज ना सस्पेन्शन बीन न्ही ताका टर्मिनेट करून घरा धाडपाक जाय तसो वास्कोच्या एक केसीन फाटल्या दिसांनी गव्हर्मेंटान डिसिजन घेतलेलें ताका डायरेक्ट टर्मिनेट केलो जॉब स्कॅमाक चीन जेन्ना सुलेमानाक सोडलो ताका रोखडो डिसमीस केलो सर्विसेंतल्यान तो क्विक एक्शन जाय तांच्यो फुडल्या येता त्या क्रायमान जर अश्यो दिसपाक लागल्यो एक्शन की बाबा गव्हर्मेंट डायरेक्ट टर्मिनेट करता जो जॉबूच वयता जाल्यार तो सिरियसनेस एक वेळ गव्हर्मेंट ऑफिशियल वा फोर्सा मदीं येतलो. ताणें सांगलें तें बरें न्ही ही फर्स्ट केस आमी डिस्कस केल्या पुलिसेक नाडपाची थंय डिसमीस सोडून दी थंय सस्पेन्शन करपाची तयारी नाशिल्ली ती जर न्यूज येना जाल्यार सस्पेन्शन सुद्दां जायना तुगेलो अळंग ट्रान्सफर केलो आनी सोडून दिलें आतां रिकवरी करया ती बी म्हाका दिसता घडये हफ्त्यांनी जाता आशिल्ली ही न्यूज भायर सरना जाल्यार पण पयलीं एकच हफ्तो आयिल्लो न्ही तो रिकवरी करपाक जाल्यार ताका हफ्त्यांनी पे करपाची म्हाका दिसता फेसिलिटी बी दिता आशिल्ले internally. The government, when they talk about zero tolerance towards corruption, no, they are not walking that talk. They are not walking that talk. Zero tolerance asokut जाय corruptionाचेर or this kind of आमी कोलवाले जेलीन पयला तसलो conduct, there should be zero tolerance about this. You know what Lokik has said, like suspend सोड immediately dismissalaची कर तयारी. कारण सस्पेन्शनाची एकच आहा 4-5 महिन्यांनी रेड हँडेड धरिल्ले मनीस सुद्दां परत येतात आणि परत त्याच तुगेल्या पोझिशनाचेर बसपा लागतात हे हाजे पयलीं जालें ना हे हाजे पयलीं जालां. No, and they come, they know the ecosystem, then they are comfortable in that ecosystem. कम्फर्टेबल इन दॅट इकोसिस्टम. खूब जाण तांकां मागूनय घेतात मागीर आपल्या होच मनीस जाय म्हणून आनी सस्पेन्शन अर्दो पगार मेळटाच न्ही तुका हय. म्हणून तो टर्मिनेट करपाक जाय तुजी सगळी पेन्शन मिशन सगळें आतां फ्रीज करपाक जाय जो मेरेन इन्क्वायरी कंप्लीट जायना तो मेरेन सामकें हे म्हाका दिसता अत्यंत गरजेची गजाल.